पणजे पोटवेंचणुकेन फाटल्या मतदाना परस 60% म्हणजे 1,500 कमी मतदान झाला। पणजे भाजपाचे गड आणि चडशा बुथांचेर तांचे वर्चस्व असता। भाजपा स्ट्रॉंग होल्ड बुथांचेर 900 मतांचेर कमी मतदान झाला। काँग्रेसीच्या स्ट्रॉंग होल्डान 300 जाल्यार 300 मतां कमी मतदान झाला। तातूंत फाटल्या वेंचणुकेन 2,000ची लागीं मतां घेवपी आपाचो उमेदवार नाशिल्ल्यान ती मतां खंय वतली ताची उमळशीक सगळ्यांक आसा। पणजे वाळपची पोटवेंचणूक बुधवारा जाली। पणजे जंय सुरवातीक भाजपाक खंयच कॉम्पिटिशन दिसनासले थंय अचानक आबूज करपा इतलो काँग्रेसीचो प्रचार वाडलो। तातूंत सोशल मिडियाचेर चलिल्ले युद्धान तर प्रचाराची लेवल वेगळ्याच उंचायेर व्हेली। मात फाटल्या 2 वेंचणुकां परस 1,500 मतदान कमी जाले। आतां ह्या कमी मतदानाचें गणित पळयात। पणजेची 1,570 मतां देंवली। पणजेच्या 30 बुथांचेर कमी मतदान। भाजपाच्या 16 स्ट्रॉंग होल्ड बुथांचेर 891 मतांनी कमी मतदान। काँग्रेसीच्या 4 स्ट्रॉंग होल्ड बुथांचेर 278 मतांनी कमी मतदान। हेर 10 बुथांचेर 456 मतांचे कमी मतदान। रायबंदरा 6 बुथांचेर मेळून 368 मतांचे कमी मतदान। ह्या वेंचणुकेचे दुसरे म्हत्वाचे मुद्दे आसा ते अशे। आपान पणजे पोटवेंचणूक न लडोवपाचो निर्णय घेतलो। आपाक फेब्रुवारांत 1,944 मतां पडिल्ली। ती आपाची मतां खंय कोणाक फायदेशीर थारतली हो प्रस्न। फाटले वेंचणुकेन बीजेपी आनी बाबूश विरोधी मतां आपाक पडली। ह्या वेंचणुकेन भाजपा बाबूश युती जाल्ल्यान ते मतदार खंय गेले हो प्रस्न। जीएसएमाचो ह्या वेळचो उमेदवार इम्पोर्ट केल्लो नाशिल्लो। आनंद शिरोडकार आरएसएसांतलो खामो आनी भाजपान मुरिल्लो मनीस। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। चवथीच्या शुभ मुहूर्तार आरबीआयन 200 रुपयाची नवीन नोट लॉन्च केल्या। डिमॉनिटायझेशना उपरांत केंद्रीय सरकारान 1000ची नोट बंद करून 2000ची काडिल्ली। तशीच आदली 500ची बदलून नवीन काडल्या। अर्डुया रंगाची ही नोट करन्सी डिनॉमिनेशन मिसिंग लिंक नोट भरून काडटली म्हूण आरबीआय उलयल्या। घेवया एक ब्रेक।